नमस्कार. गांवठण पिळोळ हांगासर दत्ता नायक हांच्यांनी गणेश चतुर्थी निमतान एक आगळेवेगळी अशी एक प्रथा घातल्या अशें म्हणपा येता. कारण 2014च्यान तेंचे जे डेकोरेशन आसा, विविध तरेचे डेकोरेशन हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां पर्यंत तांकां 4 फर्स्ट प्रायजां आमचे आर्ट एंड कल्चरा तर्फे फावो जाल्ली आसा. आणि ह्या वर्सा तांणी आई लहराई ची आकृती जी हाती सकाळल्या आणि जवळजवळ 250 तरेची माठोळी झाडां म्हणल्यार विविध जी सोदून तांच्यांनी ती माठोळी सज्ज केल्ली आसा. ही सगळी सजावट समज जर लोकांक पळोवपाक येवपाक जाय हांगासर जाल्यार 8 दीस 5 दिसांचे गणपती जातकूर एक 8 दीस लोकांक ही पळोवपाक मेळटली. तेन्ना गांवठण पिळोळ हांगासर लोकांनी मुजरत येवन हे दत्ता नायक हांचे घरा कडेन येवन विजीट दिवन मुद्दाम ही आई लहराईची जी तेणें आकृती साकारल्या ती लोकांक पळोवपाक मेळटली. म्हजें नांव कृष्णनाथ नाईक. पिळोळ गांव जो आसा हो कृषी प्रधान गांव आसा आनी हे कृषी प्रधान गांवांत हे पर्यावरण जे पर्यटन करतात हे पर्यावरण खुबशे म्हत्वाचें आसता. कारण आयुर्वेदीक कॉलेजींनी किंवा कृषी खात्यान हे मुद्दम येवन पळोवचें अशें आमची इच्छा आसता. कारण तर ताजो उपयोग येतलो जाल्यार पळोवन फायदो कांय ताजो. हांवें आतां मानतात कित्याक प्रायज मेळटलें अशें म्हणून न्ही, पूण त्या खातीर लोकांनी पळोवचें आनी हें जतन करून दवरचें अशी आमची इच्छा आसता. इतलें सांगून म्हाजें. म्हाका सांग, ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो, लेट पडलो, पण तरी आसतना ही आतां फुडें फुडें तुमकां दिसता ही मेळटली काय म्हणून ही जे तुमी आतां पीक ह्या वर्सा पावस कमी पडलो आनी एक टायम चडय पडलो. दोनूय गोश्टी जाल्यो. कारण आतां जो पावस पडलो तो ते सगळेंच करपून गेले मागीर पडटकीर. आनी उरत पडटकीर कितें जाता तें उरना, थोड्योश्यो गोश्टी फुटून वयतात. आनी पावस तर सामको चालूच उरत, बारीक बारीक सुद्दां पावस चालूच उरत, तर तें बरें उरता. कित्याक त्या खातीर पावसाचेर जास्तीत जास्त पर्यावरण अवलंबून आसता. नाजाल्यार हें अवलंबून उरना. गांवठणच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू.